बिरेस्तारा जाल्ली ईडीची मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणाची चौकशी ही निव्वळ भंडारी समाजाचो छळ करपाचो कट भाजप सरकारान रचला असो आरोप आपाचे फुडारी राजेश कलंगुटकर हांणी केला। जाल्यार विधानाच्या आधाराचेर दिल्लीचे मुख्यमंत्र्याक अटक जावं शकता। जाल्यार गोयचे आदले राज्यपाल सत्यपाल मलिक हांणी केल्ल्या विधानाचेर मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत आनी तांची घरकान्न सुलक्षणा सावंत हांकांय अटक करचे अशी मागणी आपाचे उपाध्यक्ष वाल्मिकी नायक हांणी केल्या। 4 कॅन्डिडेट नासलेलेच तर तुमचे 2 जण कॅन्डिडेट असले आणि आमकां पूर्ण शंका आसा ही कोणी तरी इंटेन्शनली नावा दिल्ली आसा जेणे करून ह्या लोकांक बेस्टोवप, ह्या लोकांचेर दबाव हाडप। कारण येता ते लोकसभा इलेक्शन येवपाचें आसा, हो एक मोठो समाज आसा, हेचेर जर दबाव हाडलो, हेंकां जर भेश्टयले, हेंकां जर भितर दामून दवरले जाल्यार तेजो फायदो भारतीय जनता पक्षाक किंवा जो जे सरकार हे करपाचो प्रयत्न करता, जे सत्तेन असलेले सरकार हे करपाचो प्रयत्न करता, तांकां हेजो फायदो जातलो। म्हणून अशें म्हणटात की हो जो समाज आसा तो गरीब समाज आसा, कश्टाळू समाज आसा। ह्या समाजान गोंय स्वतंत्र जावच्या पयलीं ते आतापर्यंत बरेचशा आंदोलनांनी आनी बरेचशे वेगळे चेंजीस करपाक लागून भाग घेतलेलो आसा। जर हो समाज थरयत जाल्यार बऱ्या बऱ्या प्रस्थापितांक स्वाहा करपाक एका वेळ लागचो ना। आनी जर भंय घालपाचो प्रयत्न करता आसत कोण, बेश्टोवपाचो प्रयत्न करता आसत जाल्यार लक्षांत दवरचें की भंडारी समाजाक कोणी गृहीत धरचें ना। स्टेटमेंटाच्या आधाराचेर सिटींग सीएमाक तुम्ही जेलीन घाल्लो आसा आणि जर स्टेटमेंटाच्या आधाराचेरूच जर कोणाकूय अरेस्ट करूंक शकता ईडी, जाल्यार आमची मागणी आसा, तुमकां सगळ्यांक याद आसतलें सत्यपाल मलिकाचो स्टेटमेंट कितें आशिल्लो, गोंयांत आसतना गव्हर्नर आसतना तांचो कितें स्टेटमेंट आशिल्लो। ताणी म्हणिल्ले सब जगह भ्रष्टाचार होता था आणि इतलेच म्हणून ना ताणे नाव घेऊन सांगितले की गोवा के सीएम पैसे मांगते हैं और सीएम की बीवी अलग से मांगती है। याद आसा तुमकां? याद आसा काय ना? सत्यपाल मलिकाचो स्टेटमेंट हो that the chief minister of Goa is demanding bribes and the wife of the chief minister of Goa is demanding money separately. So ह्या आधाराचेर वी डिमांड आता ईडी गोंयांत आसाच, आपाच्या फाटल्यान लागल्या। वी डिमांड that ED should arrest Dr. Pramod Sawant and Mrs. Sulaksana Sawant on the basis of Satyapal Malik's statement. Is there anything wrong in this demand? So, असले जी पोखळपणा या केसीन आसा ते अरविंदजीन त्या कोर्टान उभे रावन आपल्या शब्दान, आपल्या वॉइसान प्रूव्ह केल्ले हाऊ हॉलो दिस केस इज।